तृणमूल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष किरण कानोळकार, लिओ डायस, संदीप वजरकार, तारक आरोलकर आणि हेर कार्यकर्त्यां सयत पक्ष सोडलो। टीएमसीन लोकांक फटयले। तांणी सभा जाहीरनाम्यांनी बिला भरूंक नासतनाच गोंयांतले कामकाज सोपोवन आनी काँग्रेसी कडेन युती करपाची फट मारून फुज्ज्यो काडल्यो असो आरोप किरण कानोळकर आनी वांगड्यांनी पक्ष सोडटना केला। विरोधी पक्षांची मतां फुटली। भारतीय जनता पक्षाक गोंयांत जिखोवपाक प्रशांत किशोर जापसालदार आसा असो आरोपूय किरण कानोळकरान केला। यांच्यानी केल्ली कर्मां आमी कित्याक भोगप, हेका लागूनय राजीनामा दिवपाचे मुख्य कारण आसा। आनी हेच पासत आयज गोंय टीएमसीनसून आमी चारूय जाण बाकीचे म्हजे वांगडी आणि ऑलरेडी थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीसून साबार पंच मेंबर जेडपी यांच्यानी सगळ्यांनी जो राजीनामा दिल्लो आहा वो आमी पार्टीक व्हडले कांय म्हणना। पार्टीक तांकां बेस्ट विशीस, तेंच्यांनी गोंयांत पार्टी चलयता चलोवची, कितें करता तें करचें, पूण आमी तेजो आयजसून म्हजे हळदणचे कार्यकर्ते आसात, म्हजे थिवेचे कार्यकर्ते आसात, तारक आसात, संदीप आसात, हांगासर लिओ आसात, आमचो कसलोच त्यांच्या हेच्या फुडें सोयर सुतक ना। टीएमसी वांगडा 20 आमदार जिखून 33% सरकार आयज चलता। हे 67% जे आसले हे डिवायड जाले ऑपोजिशन, आनी तेका प्रशांत किशोरूय तितलो जबाबदार आहा। बाकीच्यो पार्टी आहात, बाकीचे ऑपोजिशन आहात, पण प्रशांत किशोर सगळ्यांत चड जबाबदार आहा, कित्याक तो निमण्या टायमार हांगा येयला, 3 म्हयने इलेक्शनाक आसतना येयला, पूण तो आपले साध्य करपाक येयल्लो की काँग्रेसीक दाखोवपाक की तुम्ही जर आपल्याक कमी सदमाशात जाल्यार आपण गोंयांत जे भाशेन तुमकां हारयल्या तो हे देशातल्या हितून हारयतलो। म्हणून आयज खंय तरी म्हाका दिसता प्रशांत किशोर सोनिया गांधी कडेन गाठी भेटी घेवपाक आनी बाकीच्यो गोश्टी मागीर आपणेन सोडली आनी कितें म्हणटा ही वेगळी विचार, पूण गेलो ही खरी गोश्ट। आयज आमकां सुद्दां दिसलें की प्रशांत किशोर जो गोंयांत येयल्लो वो भारतीय जनता पार्टीक जिखोवपाक येयल्लो, ना की भारतीय जनता पार्टीक हारोवपाक।